Just imagine. वडगाव मार्केट जे आहा हे राम भरोसे आहा. हे मार्केट खरोखरच विजयान चालते प्रमाणे मार्केट खरोखरच राम भरोसे चालता. विजय सरदेसाई, बाबू आजगांवकर, दुनिया में दो चीज़ें रैम भरोसे चलती हैं, एक मडगांव मार्केट और दूसरा कंप्यूटर. मेरे बारे में ज़्यादा मत सोचना, मेरी बीवी को भी पता है. मैं टीवी पे टाइम पे आता हूँ, घर पे नहीं. जस्ट इमॅजिन. फाइंडिंग फेणी म्हणून एक पिक्चर रिलीज झाला. या फाइंडिंग फेणी पिक्चराचे अख्ख्या गोंयान शूटिंग केला. खंय आता कितें भाडें घेवपाचें प्रोड्युसरा कडच्यान बरें. फाइंडिंग फेणी फूल पिक्चरान खंय ते फेणी सोदतात. अरे गोंयान म्हणून फेणी फायंड करपाची गरज आसा? खंयच्याय बार्रार मेळटा मरे कडक सामकी झमझमीत वास मरे. आमचे टुरिझम मिनिस्टर आनी GTDC चेअरमॅन मुंबय गेल्ले फायंडिंग फेणी पिक्चराचे प्रमोशन करपाक. आता समजा विजय सरदेसायाचे रिएक्शन घेत जाल्यार तो कितें म्हणटलो सांगा? अरे पिक्चराचे प्रमोशन करता ते पयलीं टुरिझम डिपार्टमेंटान सिनियर स्टाफांचे प्रमोशन करा मरे. ते पिक्चराचे प्रमोशन कसले करताले, लोकांचे प्रमोशन करा मरे. असं काय आणि मग कितें स्पीकर ताका बसयतलो. आतां ठरलेलें आसा. ओके, आमचो निलेश काब्राल आनी टुरिझम मिनिस्टर दिलीप परुळेकर मुंबय फायंडिंग फेणी आनी गोवा हाचे प्रमोशन करपाक गेल्ले. थंय कितें दिवे लावन येयला त्याचो उजवाड तुमच्या मुखार घालता मातसो. जस्ट इमॅजिन. नीलेश बाब, अभी गोवा में माइनिंग बंद है, अभी आप आयरन ओर नहीं बेच सकते, तो अभी आप क्या बेचोगे? हम लोग गोवा बेचेंगे. गोवा बेचेंगे तो स्पेशल स्टेटस का क्या होगा सर? अच्छा छोड़िए सर, गोवा में फेणी छोड़ के और क्या खास बात है? गोवा के बारे में क्या खासियत है? तो केन्ना तुम्ही गोवामध्ये यायचं आणि काय बी करायचं. गोवा में आके कुछ भी धांगड़ धिंगा करो, ऐसा तुम कहना म्हणना चाहते हो क्या? तुम गोवा में आओ, बाद में हम बात करेंगे. मुंबई में आके कुछ भी बड़बड़ करते हो क्या? निलेश, तू मुंबई वचून अर्जुन कपूर, होमी अडजाणिया, पंकज कपूर, नसरुद्दीन शाह, डिंपल कापाडिया, दीपिका पडुकोन हांकां सगळ्यांक मेळ्ळो खंय. निलेश, तुका ह्या भितरली कोण आवडटा? तितू दीपिका पडुकोन. दीपिका पाडुकोण असं तुझी चूक ना, अख्ख्या कॅबिनेटाची ती फेवरेट आमच्या. ओके, फायंडिंग फेणी पिक्चरान कोण कोण आसात? फायंडिंग फेणी. हय हय, फायंडिंग फेणी पिक्चरान मेन एक्टर कोण कोण आसात? दीपिका पडुकोन. निलेश, फायंडिंग फेणी पिक्चरान हिरो, सायड एक्टर, सायड एक्ट्रेस, विलन आणि दुसरे सपोर्टिंग एक्टर्स कोण कोण आसा म्हणून विचारता हांव तुका. आणि त्यांना आणि दीपिका पडुकोन आणि बाकीचे एक्टर. अरे देवा, हेची टेप दीपिका पाडुकोणाचेरूच अडकल्या. बरोच भारावून गेला तिच्या सौंदर्यानसून काय कितें. ओके, गोंयान शूट जाल्या ही मुवी आणि ती बी म्हणटा की फायंडिंग फेणी. निलेश, गोंयान फेणी फायंड करपाची गरज आसा, फेणी सोदपाची की चुकीची माहिती पुरयता खबर आहा तुमी अख्ख्या हे जगभर. अरे गोंयान घे म्हणून खंयच्याय बाराचेर फेणी मेळटा मरे. जिंदगी में अगर कभी भी फेणी नहीं चखी हो तो मुझसे बात मत करना, मैं पहले ही बता देता हूँ. बेस्टेस्ट फायंडिंग फेणी. टुरिस्ट येवचेना आसल्यानी म्हणटलें अरे गोंयान फेणी सोदची पडटलें आनी कितें गोंयान गोंयकार सोदचो पडटा तें म्हाका खबर आसली. तुका ही मुवी रॉंग मॅसेज करता अशें तुका दिसना? फेनी म्हणटा तो सारको बेस्ट डिटेक्टिवाची एक कॉमिक बुक आसा. बेस्ड ऑन दॅट दिस मूवी इज बीइंग डन. हाय धॅट तेरे की आम्ही म्हणटा फायंडिंग फेणी. जस्ट इमॅजिन. सरकाराक 2.5 वर्सां कंप्लीट जाता आणि आता चीफ मिनिस्टर पोर्टफोलिओ रिशफल करपाचो आसा. एखाद वेळी नव्या मंत्र्यांची वर्णी लागू शकता. सगळ्या मंत्र्यांचे धाबे धणाणलेले आसा. फक्त जस्ट इमॅजिनूच समजू शकता पॉलिटिशियनांच्या मनान कितें चल्ला सध्या. हम समजते आपको बेहतर. आमची कुठेही शाखा नाही. गणेश गावकर करून रावला आसतलो. CM काडटा दिसता म्हाका ह्या फावटी. शे तुका मायकल लोबो रावला टुरिझम मिनिस्ट्री घेवपाक.
लक्ष्मीकांत टुरिझम ह्या फावटी हांव म्हाज्या कडेन दवरता. अलिना मॅडमाची मिनिस्ट्री कशीच वयची ना, दॅट इज फॉर शुअर. माय फिशरीज अँड लेबर CM काडटा म्हाका, दॅट इज फॉर शुअर. बट वॉट इज द शुअरिटी? अरे मनोहर म्हाज्या वाटेक येतलो असो दिसना म्हाका. बाकी कितें जस्ट इमॅजिन. बाणावलेचे नाल सामके फामाद दिसता न्हू, तुमकां खबर आसा, सामके घट आनी कणखर. एक दीस हें पळयलें एकट्यान आनी म्हाका म्हणपाक लागलो, आलिना मॅडम इज नॉट स्ट्रॉंग खंय, तिका खंय बाणावलेचे नाल खंय फोडपाकूच जायना खंय कितलो वगत. मागीर हांवें त्या मनशाक हें दाखयलें आनी सांगलें की पळय, आलिना मॅडम इज नॉट वीक. तशें कांय ना, बाणावलेचो नाल आसूं नाल्यार खंयचो आसूं, शी कॅन क्रॅक इट. We only have done it. Yeah. Myself and Avetan and Benjamin, we are the only people who have done it. So we was running. We was running. We was no. This is first time. You cannot pass on the buck. No. 1 second. The even government is helping on this. No, I don't know about that. Yes, not as far as I'm concerned. I want that people do it. It is your duty. No. I will it contact. is our duty. I will contact. 1 second. I will contact. Not that. No. Yeah. No, just wait. No. You was talking. No. I was listening to you. Whatever feeling is done. But from your side, you also follow it up. Okay? जस्ट इमॅजिन. चीफ मिनिस्टर मनोहर पर्रीकर हालींच फॉरेन ट्रिपावरसून परत येयल्लेलो आसा. येस, म्हणून आमचो फाटलो एपिसोड मातसो डल जाल्लो. बरें, तेचेर आमकां कांय भाश्य करपाचें ना खरें सांगता. CMान फॉरेनाक वचून कितें कितें केलें तो ताचो वैयक्तीक प्रश्न. हय जालें. तेचेरूय जस्ट इमॅजिनाक कांयच लेणें देणें ना. आनी CMा बरोबर एडवोकेट जनरल कसो कितें फॉरेनाक टुराक गेलो हेच्याशी आमकां कसलें सयर सुद्दां कितें पडलां, अरे वचूं कित्याक. पण एक जस्ट इमॅजिन सोडलें जाल्यार हजारांनी लोक सगळे हो प्रश्न विचारपाक CMाक मेळपाक गेले. इतलो लोक जालो ग्रावंडार की ग्रावंड पावनालो. सगळ्या लोकांचो हात दितना एकूच प्रश्न, CM तूं फॉरेनाक वचून कितें केलें, तूं फॉरेनाक वचून कितें केलें, CM तुवें कितें केलें. लोकांच्या प्रश्नांक जापो दिता दिता म्हटल्यार CMाक नाका शेवट जालें. मागीर आमी आसत न्हू सगळ्या शेवट करपाक. जस्ट इमॅजिन. CM तुवें हॉलिडे घेतली, हाव कम? तूं कसो हॉलिडे घेवंक शकता? तुवें अक्षय कुमाराचो हॉलिडे पिक्चर पळोवंक ना? तेजी टॅगलायन जाणा मरे तूं, अ सोल्जर इज नेवर ऑन हॉलिडे म्हणून. नाही, आय हॅड टेकन वेकेशन and where I went outside because हांगा वचत खंय जाल्यार प्रायवसी 2 मिनटांची मेळना. कित्याक जाय प्रायवसी? कित्याक जाय प्रायवसी तुका? काय ना. CM टॉक टायम बी सोंपला कितें मोबायला वयलो? ना, हांव तुका इतल्यो मॅसेजी धाडल्यो खबर आहा, तुवें म्हाका एक सुद्दां रिप्लाय करूंक ना. नाही, मोबायल ऑफ. CM दीपिका पाडुकोणाक व्हडलीशी एक्टिंग येयना न्हू, दिसना न्ही काय तशी. पण ब्युटिफूल. CM तूं म्हणटा अशें सरप्रायझींग. नो प्रॉब्लेम. बरें सर, जर्मनी तुमी गेले पळय, तुमच्या बरोबर एडवोकेट जनरल तो कितें करतालो थंय? हांगासर विर्डी डॅमाचें म्हत्वपूर्ण हियरींग आसलेलें कोर्टान. एडवोकेट जनरल जाय आसलो ना त्या टायमार, आनी कितें तुमी घेवन जाय कितें? तो च्या दिना रे, पे जातलो हांव चालू करता. पळय विशय पळय आतां चेंज केलो. पयला सोमतो विशय पळय कसो बदललो. सर आतां तुमी फॉरेन टुरा वचून येयले न्ही, पयशे काबार काय कितें उरल्या पदराक कितें आहा? येता म्हजे कडेन फक्त 22 युरो उरलेले. 22 युरोज? CM 22 युरोज म्हणून थोडो पयसो न्हू तो. 1 युरो म्हणजे 78 रुपीज पॉयंट 16 पैसे जाल्यार 78.16 into 22 is equal to, my God, it comes to 1700
9 रुपीज पॉइंट 52 पैसे. कितें इतली मालमत्ता तू घेवन येला आतां? चल ओके वयता. म्हाका कितें मित्रांनो, सत्य हे सदांच मिरमिरीत आसता हे खोटें न्हू. जस्ट इमॅजिन. कितलो वगत खेळाला. फोन मारल्या बरो एक. हॅलो. हां मेयर, आतां कितें पणजे पे पार्किंग करपाचो आसा खंय? कितें जालें तें कॅन्सल जालें. आं बरें केलें. आं कितें तुमी आमची बॉल्सां कापता ते गळोय कापपाचे कितें? हां बरें केलें, रिवर्ट केलें, बरें केलें. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. या बरें. ते संजीत रॉड्रिगीज येयलो न्ही. आं बरें बरें. अरे भक्ती खेळ मगो कितलो वगत. म्हाजो टर्न दिसता. आरे हांव म्हणटा कितें जालें 15 मिनटां हे कित्याक खेळना काय म्हणून. म्हाजो टर्न म्हाकाच खबर. बरं हांव खेळटा. पण मित्रांनो, म्हाजी ही गेम चालू आहा म्हटल्यार तुमी एक विसव घेवन परत या. मेळया विसवा उपरांत. कितें तें कितें राणी खंयचो वजीर. जस्ट इमॅजिन.